Hello guys, good morning. Kesha item sogni. Welcome back to my channel Priya's Little World. So आजचे ब्रेकफास्ट टोस्ट केलेलो आणि तितू हांवें बॉयल्ड एग मेयोनीज आणि पेपर घालून केल्लें आनी मुगे च्या ओके हांवें पयलें स्टार्ट केलें खावपाक आनी मागीर हांवें सकाळीं फुडें म्हाका मागीर शॉपिंग वचूं जाय म्हणून हांवें रायस केलें आनी हांवें करी करपा दवरली हे सायडी तुमान मुडीत पोत केसो कोत काय म्हूण आमट टिकसो बरी सांगता एक सांगोट हाडलो हांवें ताका लागून ती केल्ली आनी मागीर हांव चलडी लसूण सोलतलें कित्याक म्हाका मातशें सगळें करपा जाय न्हू सो हांवें मातशें सोलून दवरल्यार बऱ्या पडटा सो हाचें सोलून बी दवरलें हांवें मागीर थिंगा ओके सो न्हेसले आमी आनी बाबा इस्का पावपा थंय हाचें क्रिस्टली हांगा ओके आनी मागीर मातशें थोडें शॉपिंग करूं जाय कित्याक आतां प्रिन्सनाचो बर्थडे येवपा न्हू सो थोडें शॉपिंग करून दवरताय हॅलो म्हण रे हाय आनी वच पियसन हूय रे चोय मरे अशी चलो दे ना मागीर मेवता तुमकां आपण हाय टाटा सो हिंग मातशें हालती केल्लें शॉपिंग मागीर हांव दाखयत घरा वचून आनी मागीर हांव मातशें दुकराम मास म्हाका सरबतेला मास बी जाय आसलो न्हू सो तें मागीर आमी नेपाळ्यां घेवन वचून येयलें सो आतां पावली शॉपिंग बी कोर ते सरबतेला मास बी घेवपा आयलें दाखयलो तो भितर आनी कांय केलें ना शूट कित्याक बाबू न्हिदलो सो म्हाका आनी कांय काडूं मेळना सो आतां मातशें तें वॉश बी कोत्ता आनी मातशें उकडून दवरता कित्याक मागीर इवनींग म्हळ्यार करून मसाला ऑलरेडी वांटलोलो बट मातशें तेणें एक्स्ट्रा घेयला सो म्हाका आनी मातसो वांटू पडटलो थोडो ओके सो मागीर मेळत तुमकां आनी प्रिन्सानी न्हिदलो आतां थिंगा गायला धुयली बी आनी मातशें न्हिस्तावन दवरलां मागीर हांव तें उकडून दवरतलें ओके पिटरान कितें करपा हाडप ना म्हाका सापणाकूय हाडा सेपरेट मिरसांग हाडले थोड्यो आनी बनाना जाणें कोरिएंडर आनी जिंजर हाडचे मुगे अमूल काबार जालो तें हाडा छोले करपा येना म्हाका सो ताका लागून हें हाड एक पॅकेट आनी हें मुगे हांव तें स्वीट डीश करता न्हू तें मागीर दाखयता तुमकां तें हाडे वस्तू आनी टमॅटोज बी आनी मागीर एप्पल ज्यूस जाय आसलो न्हू तेंय हाडे थोडे आनी हिंगा आमगे सदांचें गार्लीक लॅम आनी मिल्क हाडा आनी एज न्हू हांवें हाडा कितें तें मागीर कळटा तुमकां कितें तेन्ना सांगता मागीर तुमकां मागीर ओके दाखयतो न्ही कितें तें ओके सो आतां सगळें सामान मातशें जाग्यार घाता ओके आनी मागीर मेळत कित्याक म्हाका तें उकडूंकूय दवरूं जाय सरबतेलाचें ओके चलो तें थिंग मागीर हार्ट लिवर तें सगळें बारीक हेचें कांतून दवरलें सो तें काळिजाचें बी लिवर बी तें कांतून दवरलें सो हेचें आतां आख्खें मांस कांतता वीथ ऑस बी आहा न्हू तेका तें बी तें सेपरेट कांतता ओके हेचें हें जालें आतां हांव तें भाजता ओके सो सगळो मसालो बी घायलो आनी हेचो दवरलें हांवें गॅसीचेर मागीर सो जालें मुगेलें हेचो सरबतेल बी करून आतां जालें इल्लोसो मसालो उण जालो तो मागीर मातशें पोत मागीर वांटतो आनी मागीर खतखत काडटलें सारकें टायर्ड जालें पांय बी दुखोलें आनी प्रिन्सन च्या पितालो आनी हांव मुगे च्या पितालें आनी हांव पिठो भायर आहा तो मातशें तें टेबला तें हें करपा न्हू सो तें टॉप स्टेज तें हें कोत्ता तो पेंट मारतालो मातशें आयज दिसभर पावस जालो आतां मातसो आसर केला सो मागीर मेवता तुमकां चोयता आनी कितें कोत जाल्यार नाजाल्यार मागीर विडियो एंड घेवपा मेळटना जात मेळटा तुमकां हांवें मागीर कांय केलें ना तें मातशें म्हजे पांय बी दुखो लागलें चड कोत ब्रोन हें केलें आनी फाल्यां चोयता आमगे बाबा बर्थडे ब्लॉग अशें मातशें लेट येयत ओके कित्याक हेज्या पयलीं तें पेंडींग आहाय न्हू तें घालतलें आनी चोया फाल्यां तरी कंटिन्यू करूं मेळ जा कोत्तोलें लायक हाल आनी कितें कोत्तो न्हू सो आयज हालीं हांवें सरबतेलाचें केलां रेडी ओके आनी शॉपिंग केलां सगळें सामान बी हाडलें कित्याक मागीर सगळें वगत भायर रावलो जाल्यार मागीर हिंगा जायनाय कामां ओके सो फाल्यां प्रिपेरेशना येतलो नाजाल्यार घोडये पार्ट 2 एस कोत्तलो नाजाल्यार हाल टायम मेळना जाल्यार डायरेक्टली हांव बाबागे बर्थडे व्लॉग अपलोड कोत्तलें ओके सो तुमतोरी मुगे आयचो व्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय टील देन वील टेक केअर एंड आय वील सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय